मोगान भुरगीं ताचे उदक सदांच मोगाचें आमच्या काळजांत आमी दवरचें ताचे उदक सदांच मोगाचें आमच्या काळजांत आमी दवरचें भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगान भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगान भुरगीं आमच्या बापान आमकां आपयल्या आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या आमच्या बापान आमकां आपयल्या आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगान भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगान भुरगीं सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सोडवेस्पोड तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्यानो आयच्या मिसाचो विशय बापाची खोशी कोत्तात ती प्रमाणीकपण आनी विस्वाशीपण वेंगयतात हो सेवा धर्म आमकां जेजूची देख आपणावून प्रमाणीकपणाचें आनी विस्वाशीपणाचें जिवीत जियोंक उत्तेजन दिता जेजून आख्या आपल्या जिवितांत बापाची खोशी केली खुर्सार मरोपर्यान बापाक तो विस्वाशी रावलो आमचे जिवीत देवाच्या हातांत घालून ते ताका मानवता तसले करूंक आयच्या मिसा बलिदानान आमकां कृपा आनी बळ मागुया प्रितीच्या इश्टानो बापाची खुशी करूंक आयज जेजूचो उलो आमकां जिवितान ल्हान ल्हान वस्तूंनी सदांच आमकां जाय तशें न्हय बापाक मानता ते भाशेन म्हजें आनी तुजें जिवीत जावंक आयज खेरीत सान फ्रांसीस शावियराचे मजतीन देवाची कृपा आमकां दरेक एकल्याक बावार्थान ह्या वेळार आमी मागुया सगळीं बरोबर म्हणून हांव पातकी सोड पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवाळ मोरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव सोड पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक आमेन प्रार्थुया जें कितें आमी मागोवंक हांगासर आयल्या ओगेपणी आल्ताराचेर हाडुया त्याच बरोबर मोरजेकारां कशी आमकां एक खेरीत बाग हें फावो जालां ह्या जाग्यार येवन हें मीस भेटोवंक आमच्या गांव पासत आमच्या कुटुंबा पासत बावार्थान सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन ह्या वेळार बापा मुखार आमचें मागणें आमी दवरुया सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आमच्या आदाराक येवन तुजें बोळ दाखय आनी आमच्या पातकांनी आडावन दवरलोलीं ती तुज्या मोगाची देणी आमकां वेगीं मेळो शिकोर हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसा जुदाच्या प्रांतान हें गीत गायतली. किल्ल्या वरी आमकां एक शार आसा. आमची राखण करूंक दुरीक आनी खोट सर्वेस्परान बांदल्यात. दारवटे उगडात. प्रमाणीक आनी विस्वाशी राष्ट्रांक भितर सोरूंक दियात. ताचें मन थीर, ते शांतीन जियेता, कित्याक ताचो विस्वास तुजेर दवरलेलो आसा. सर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवरात, कित्याक सर्वेस्पर सदांच तोखता तसलें घडप. उंच दोंगराच्या माथ्यार कोटांत रावतल्यांक ताणें सोकला उडयल्यात. ते कोट तो मोडून उडयता, ताचें निसणटोण कोत्ता. ते मोडून ताचो सत्यानाश कोत्ता. ल्हानविकायच्या पांया तोळा दुर्बळांच्या पावला खाला ते कोट मांडवतले. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. मनशाचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें. राजकुराचेर विस्वास दवरचे परस सर्वेस्पराच्या गोपान आसरो सोदल्यार अदीक बरें. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलो. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. फकत भक्तिवंतांक तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. कोर सर्वेस्परा म्हजी सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा म्हजें जिवीत कोर सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत थावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. शिवर्तमानान आयकुपाक सगळीं उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर अजून तुमकां मेळटा, ताका सोदात. तो अजून लागीं आसा, ताका उलो करात. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजून म्हणलें, म्हाका सायबा सायबा म्हणून कोण स्वर्गाराच्यान भितर सरतसो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची खुशी करता तोच स्वर्गाराज्यांत भितर सरतलो. देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी तांचे पोरमोणे चलता तो आपलें गोर
खोरपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, हांव ओरायलें, वादळ येवन त्या घोरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलेलें. पूण ही म्हजी उतरां आयकून तांचे पोरमोणें चलो ना. तो आपलें घोर रेंवेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, हांव ओरायलें, वादळ येवन त्या घोरार मारलें आनी तें मोडलें, आनी कशें म्हूण तें कोळसून पडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानू, गेल्ल्या वर्सा सिरिया गांवांत एक भुंयकाप जाली, अर्थक्वेक. आनी इतलें निसणटण जालें, जायतो लोक मेलो. पूण ही भुंयकाप जाल्या ताचें एक चित्र म्हटल्यार एक ल्हान सुपुल्लें चेडूं जालें. द फेस ऑफ दीस अर्थक्वेक वॉज दीस लिटल यंग गर्ल, 5 year old, 5 वर्साचें भुरगें, जिनन ह्या नांवाचें. आनी ह्या चेडवान कितें केलें तर? ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यान अशें केलें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेन्ना तांचें घोर मोडोन पडलें, तांचीं घरांतलीं 5 भुरगीं आनी ताचो आवय बापूय ह्या संवसाराक उंतुल्लीं, मेलीं. आनी दोगां सुपुल्लीं भुरगीं त्या घरांतलीं, हें भुरगें 5 वर्सांचें जिनन आनी ताचो 1 वर्साचो सुपुल्लो भाव, दोगांय जिवीं उरलीं. पूण कशीं? तांचेर एक इमारत पडली. अ वॉल वॉज एक्चुली क्रशिंग देम. आनी इमारत पडलेले कडेन प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेन्ना रेस्क्यू टीम तांकां सोडोवपाक पावली तेन्ना ते पळोवन अजाप जाले. हें ल्हान सुपुल्लें भुरगें 5 वर्सांचें आपल्या एके भाशेन खांक्यांत घेवन, म्हणजे आपल्या भावाचेर हात दवरून ताका एके भाशेन ताची राखण करतालें. शी वॉज प्रोटेक्टींग द लिटल वन. आनी ओदीक तांकां तोटाकूंक जालें जेन्ना तांकां गमून आयलें की ह्या भुरग्याच्या पांयांत एक आयर्न रॉड गेलोलो आसा. इतलें तें दुकान आसलें. पूण तरी आसतना ह्या कोश्टांनी आनी ह्या दुकांत पासून आपलें चिंतीन आसतना आपल्या भावाक वाटावपाक हें ताचें धोरण जालें. एन्ड दीस न्यूज स्प्रेड लायक वायल्ड फायर. सगल्यांक हें जेन्ना हें दृश्य पळयलें, प्रितीच्या भयणी भावांनो, असल्या आकांतांत आनी ह्या कोश्टांनी पासून ह्या भुरग्यान एक मनीसपण दाखोवन दिलें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, कित्याक केलें गा ह्या भुरग्यान? हो विचार न्हू, सादें. आवय बापायन जें कितें ह्या भुरग्याक शिकयलें तेंच ह्या भुरग्यान केलें. घडीक आवय बापायन त्या भुरग्याक सांगलेलें आसतलें, पळय तूं व्हडलें आतां, आनी तूं व्हडलें म्हणटकूच जाणा जा, हो ल्हान सुपुल्लो भाव आसा तो, ताका तुवें सदां सांबाळूंक जाय, प्रोटेक्ट करूंक जाय. प्रितीच्या भयणी भावांनो, पळयात न्हय, आवय बापायची खुशी केली आनी आवय बापायची खुशी करता आसतना ह्या भुरग्यान देवाची खुशी केली. आनी देवाची खुशी करून कांय बरे भाशेन विस्वाशीपण जावं आपल्या आवयक जावं देवाक तिणें दाखयलें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज शुभ वर्तमान जेजू दोगां मनशांची खबर सांगता. दोगां मनशांनी देवाचें उतर आयकलें. बरें करून आयकात आं, तुमी आयकतात न्हू, आनी खूंय पावोंक ना न्हू. म्हाका आयकात आं. दोगां मनशांनी देवाचें उतर आयकलें आनी कितें घडलें? दोगांयनी देवाचें उतर आयकोन प्रितीच्या भयणी भावांनो ते घर बांदूंक गेले. एकलो बांदता आसतना जें कितें ताणें आयकलेलें न्हू, तेंच त्या प्रमाणें आपलें घर खोडपाचेर बांदलें. दुसरो गेलो, जें कितें आयकलेलें तें बेऱ्या कानार घेतलें आनी सरशेवटी गेलो आनी आपणाक जाय ते भाशेन ताणें केलें. प्रितीच्या इश्टांनो, आयचें ही मॅसेज न्हू सादी. जेजू कितें म्हणटा? देवाचें उतर आयक हो पयलो पावंडो, पूण दुसरो पावंडो भोव म्हत्वाचो. देवाचें उतर पाळ. दॅट वीच यू हियर मेक शुअर इम्प्लिमेंट इट, लिव इट, नाजाल्यार ओमत्या कोळशार उदक. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जायते फावटी न्हू शेरमांव केलो म्हणटकूच लोक येता आनी म्हणटा, फादर शेरमांव बरो जालो. पूण प्रितीच्या भयणी भावांनो, हांव रावतां त्या दिसाक जेन्ना कोणी येतलो आनी म्हणटलो, फादर तुवें शेरमांव सांगला तो म्हाका लागलो.
आतां हांव चिंता फादर जें तुवें कितें सांगलां न्हू हांव घरा वेतलो हांव वेतेली आनी तें म्हज्या जिवितांत वेव्हारांत घालतली म्हणून तेन्ना की प्रितीच्या भयणी भावांनो ह्या उतराक ओर्थ मेळटा हें उतर जिवाळ जाता. ह्या दिसांनी कितलो लोक गोंयां पावून सरला आमी आयल्या आनी 3 तारखेर पेपराचेर दिलेलें सुमार हुंय 3 लाख जालो ह्या दिसांनी जो लोक हांगासर गोंयां येयला. म्हाकाच कितल्या जाणांनी म्हटलें फादर हांव कितले पावटी गेलां 3-4 पावटी जाल्यो म्हाज्या आतां एकदम बरें जालें. थोड्या जाणांनी गोडेक सगळीं नोयनां केल्या आसतलीं आनी ह्या नात्यान सगल्यांनी आमी गोडेक रेलिकेचो उमाव घेतलो. एकदम बरें केलें. पूण आतां विचार ह्या रेलिकेचो उमो घेवन हांव घरा वचोन हांवें त्या उपरांत ज्या भावा लागीं हांव उलयना न्हू त्या भावाक वेंग मारली गाय हांवें त्या भावाचो उमो घेतलो गाय हांवें ह्या इतले पावटी रेलिकेचो उमो घेवन ज्या शेजाऱ्या कडेन न्हू हांव बारीक खिजिलांक लागून सदां झगडोन येयला न्हू ती झगडी विसरोन हांवें वचोन म्हज्या शेजाऱ्याक वेंग मारली गाय आनी जरी तो तें हांवें करूंक ना त्या रेलिकेचो उमो घेवन कितें फायदो जालो. जें कितें तूं आयकता तें तुज्या जिवितान कर म्हणटा आयज जेजू. प्रितीच्या भयणी भावांनो हो भागिवंत जो थंयसर आसा म्हाका आनी तुका एक तेंको आनी उर्बा जावंक जाय जें कितें हांव हांगासर कोत्तां तें हांगासरूच सोडून वचोंक न्हय पूण तें घेवन म्हज्या घरा वचून हांव म्हज्या जिवितान तें वेव्हारांत घालूंक तेन्नाच की तें व्हरता बरीच जाता. ह्या दिसांनी कितले म्हाका म्हजे आमीग इश्ट पॅरिशनर्स मेवले आनी म्हटलें फादर आमी मुद्दम येयल्या खूंयसान येयल्या तेर्राकसान येयल्या भायर सान येयल्या फादर मुद्दम टिकेट काडून येयल्या आमी कित्याक लागून रेलिकेक लागून. एकदम बरें केलें ही तुमी उमेदी उर्बा दाखयली म्हणून. पूण म्हजो सादो विचार तो जे परी तूं टिकेट काडून रेलिकेचो उमाव घेवंक येयला हेच भाशेन टिकेट काडून माय पायक पळोवपाक येता मरे. माय पायचो हुस्को घेवपाक तुमी दिसती पडटा मू. वो रेलिकेचो उमो घेतलो आनी गेली आनी माय पायक एके सायडीक दवरली असलें धोरण गाय आमचें. जें कितें तूं आयकता जें कितें तूं कोत्ता तें तुज्या जिवितान दिसून येवंक हो विशय आयज आमचो. प्रितीच्या भयणी भावांनो हेरोद न्हू आमकां मेळटा मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत 6वो आवेसवोर 20वी वोळ. हेरोद हुंय जोआंव बावतिस्ताक आयकोंक कितें म्हणटा आशेतालो. ही वॉज वेटिंग. कितें कळटा आमकां न्हू ही वॉज अ गूड लिसनर. आयकोतालो तो. हांव आनी तूं जे भाशेन आमी मिसाक वयता आमी देवस्पणान जे भाशेन भाग घेता हेरोदूय एंग्शस आसलो उर्बेन बोल्लोलो आयकोपाक. पूण जें कितें ताणें जोआंव बावतिस्ताचें आयकलें तें जिवितान घातलें ना. मिनींग ही वॉज जस्ट अ हियरर. ही वॉज नॉट अ डुअर. करूंक ना जिवितान. आमकां हालींच पाप सायबान एक बरो दाखलो काडला आनी हो दाखलो अशें म्हणटा ताचो माताळो ते भाशेन बिकॉज ही लव्ड अस. कित्याक जेजूनूच आमचो मोग केलो. काय बरो माताळो बिकॉज ही लव्ड अस. कितें दाखयता जेजून फकत मोग कर म्हणून सांगोंक ना. पयले सुवातेर आपूण पांयाशी बसलो आनी आपूण पांयाशी बसोन आपणे पयले पांय धुले आनी पाप सायब आमकां म्हणटा वच आनी मोग कर. कित्याक बिकॉज म्हणत ही लव्ड अस. प्रितीच्या भयणी भावांनो उलोवपूच सांगना कोरण्यो करून दाखयल्यो आनी त्याच नात्यान पाप सायब म्हणटा आयचो हो संवसार पोलको जाला हुंय जुंय काळीज ह्या संवसाराचें ना जालेलें आसा. द वर्ल्ड हॅज लॉस्ट इट्स हार्ट एंड इट इज हाय टायम वी पूट द हार्ट ऑफ क्रायस्ट इन इट. जें काळीज ना जालेलें आसा संवसारान तसली मनशाळाय आयज ह्या काळजान पुत्तून आमी घालपाक आयज वेळ पावलेलो आसा. प्रितीच्या भयणी भावांनो आयज कांय बरी भाशेन आमी नेटान हांगासर येयल्या. कित्याक उर्बेन बरोवन सा फ्रांसीस शावेराशी आनी तोय मनीस भागिवंत मनीस आमकां हीच दिशा दाखयता. कांय बरी भाशेन आपल्या वडिलांक चेट बरोवन तो म्हणटा म्हजे हात थोकल्या कित्याक बालतीम दिवन लोकांक बरी भाशेन दोतोवन शिकोवन कांसार जाला हांव दाखोवन दितालो की तो उमेदीन बोल्लोलो
आनी ताची उमेद केन्नाच सोंपो नासली. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जें कितें देवाचें उतर आयकलें जिवितान पाळलें आनी हेंच ताचें खाशेल्लेपण जालें. हांव आनी तूं आयज आमी उर्बेन हांगासर येयलेलीं आसा आनी घोडेक जायते फावटी येतलीं आनी जायते फावटी हे रेलिकेचो उमो घेतली. आयज आमी आयकलां ते भाशेन उमो घेवया खरें, पूण उमो घेता तो ताचो पूर्णतायेन घरा वचोन फायदो काडुया. जेन्ना हांव म्हज्या भावाचो उमो घेतलो, हांव जेन्ना म्हज्या भयणीक बोगसूंक पावतलो, तेन्नात की ह्या रेलिकेचो उमो घेवन म्हाका आनी तुका ताचो फायदो मेळटलो. नाजाल्यार ती बेश्टीच दाखोवण कशी, एक फोकाण कशें जावन उरतलें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हेंच आयज आमी आयकुया. आनी जितलें आमी आयकलेलें आसा, जितलें आमी बरेंपण हांगासर घेवंक येयलेलीं आसा, फादर खऱ्यांनीच तें म्हाका लागलें. आयज घरा वचोन म्हज्या जिवितान हांव घालपाक तें प्रयत्न करतलो. हें धोरण आयज घेवंक आमी वावरुया. आमेन. सगळीं उबी रावया. कांय आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापा मुखार ह्या वेळार आमी दवरुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले पोरजेक प्रामाणीकपणाचे आनी विस्वासीपणाचे नमुने जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सरकारी वडिलांनी पोरजेक दिलोल्या उतराक विस्वासी रावन प्रामाणीकपणान आपली जुट्टी चलोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भाग्यवंत फ्रांसीस हावेराच्या रेलिकेक मान दितना ताजी देख घेवन आमच्या जिवितान देवाची खोशी वळखूंक आनी पाळूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. 2025 उत्सवीक वर्सान कांय दिसांनी आमी प्रवेश करतल्या. ह्या समारंभणीन आमकां आमचे मिसांव काळजीदारपणी जिवोवंक आदाराची जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मोगाच्या जेजू, अपुरबायन ही थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या. तुजी दोयाळ दिश्ट तूं आमचेर घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे ती तूं आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. म्हज्या इश्टानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपली पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. उबी रावया. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका वोपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें
ताचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयुबाता. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सोर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मोदे आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर दवरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां. Povit, 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 dolbaranzo solves portu, sorgani sosar, ola tuccia vojvovan, usorgi tuka soj soj, sorves pora navi, eta taka soj, usorgi tuka soj soj. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही मोच्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातखांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें मोच्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Gesù melo, Gesù ci bonzala, Gesù novian vietono. Gesù melo, Gesù ci bonzala, Gesù novian vietono. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सोर्वेस्पोरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवली बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोंवली बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यात त्याय आमच्या भावा भयणीची काकूत कोळ. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पळ जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागीवंत जुजे, बागीवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्याच सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाताक, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोड पोदवेदार बापा, सोड वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना पृथ्वीच्या इश्टानू देवाची खुशी करप म्हटल्यार न्हयच फकत ताचें उतर आयकोपाक पूण जें आमी कितें आयकलां दिसा दिसपट्टी ते वेव्हारांत आमी घालपाक तेन्नाच की हांव आनी तूं देवाक विस्वाशी आमी उत्तेल्या हेंच सोजमूंक हेंच दिसा दिसपट्टी हांव आनी तूं करूंक पावूंक फावो तो आदार आमकां मागून सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवाड दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडबी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं माई मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वाटुया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेलयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए Tace promani amcata socuris, tace punacivi, Gesù melun, tace soven, rigulaun, maca faule, salva vulvos, voto Sogliamo nessuno nene, anche puro Gesù, tace promani anche da socuris, tace puro civi. Gesù passò, soglehona, Gobulasa, Gushalasa, Tachi Mukar, Tusri Sogor, Makaduk Sanoshik Mota, Anka Puroshi
ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुडीस ताचे पुनर्जीवीत जेसू सवें पोतेन आसा ताची भावान तोरूं मेळटा देवाक वचून फुक्यान देवता तेसाय प्रमाणीकपण म्हाका आमकां पुरो जेसू ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुडीस ताचे पुनर्जीवीत मोगाड बाबा भयणानो जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता थोड्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपया आनी ओगेपणान आमी जेजूक दिनवासूया. सगळीं उबी रावया. देवा आमच्या बापा, सासनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत ओतीर वस्तू मोदें आमी जियेताना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतेल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागतांव तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसूया. आज मिसाची भेट समरमलोल्या पाद्री सावियो डिसोजा तशेंच सो बलिदानान वांटो घेतलोल्या आमच्या यादनीक बाबाक तशेंच आमच्या मोर्जीच्या फिरगोजकारांक आमचे खिरीत दिनवास तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस इंग्लेज भाशेन. ही मिसां आमचे दियोसिजींतली दर एक फिरगोज समरमतली. 3:30 मीस आमच्या दियोसिजींतली खातीं डायोसिजन बॉडीज समरमतली. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलोले आसा थंय बसून तुमी कुमसार जावं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. चोत्राय दवरची फाल्यां 3:30 मीस आमच्या धर्म प्रांताचो डिवायन मर्सी मुवमेंट भेटयतात. म्हणटच ह्या मिसाची आत्मीक सुरवात 3 वरांचेर गायन करून देवीक काकलुतीच्या तेरसांतल्यान जातली. फाल्यां बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या कोपेलाशी जंयसर बाय आसा थंयसर मीस आसतले सकाळी 9 वरांचेर. मोगाळ बाबा भयणानो, डिसेंबराचे 10 तारखेर कार्दिनल ऑस्वल्ड ग्रेशियस दनपारां 12:15 वरांचेर इंग्लेज भाशेन मीस समरमतलो. निमाण्या आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सोडवेस्पोड तुमचेय सोवें आसूं आनी सोड पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी कृपेन तुमकां धाडटा. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणें आमी सांगातान म्हणुया.
बागीवन फ्रांसीस शावियारा जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लासतलें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता जोण एकल्यान आपणाक जाय ते हे बेडार मागचें आमचे ओंत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोपटा पासून तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटाव आमेन. Fragile